पोगो बिल संविधानाचे फासकेन बसना. आम आदमी पार्टी म्हणटा पोगो बिल जर तुम्ही हाडटले जाल्यार सगळ्या गजालींचो खोलायेन विचार करचो पडटलो. बेट्टेत बिल हाडलें म्हूण जायना. ह्या बिलाचेर सगळ्या आमदारांनी बसून विचार केलो जाल्यार हें बिल योग्य तरेन हाडप शक्य आसा, अशें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार सांगता. घडये तांकां हें दाखोवपाक जाय आशिल्लें की तांणी बिल हाडलें, पूण विधानसभेन ते भायर मारलें. तांकां हें बिल हाडपाकूच जाय आशिल्लें जाल्यार ते हाडच्या पयलीं बाकीच्या आमदारांचो विचार कित्याक मतीन घेवंक ना, अशें आप विचारता. खंयचेय बिल जेन्ना असेंब्लीन हाडटा, खंयचोय कायदो जेन्ना तुम्ही हाडपाक प्रयत्न करता, इट हॅज टू स्टँड द टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅलिडिटी. Article 19 is very clear about every Indian whether they are entitled to get job or seek job anywhere in the country. जेन्ना पोगो सारखे बिल जेन्ना तुम्ही हाडटा आणि जर गोंयकारांचो गोंयकारपण किंवा गोंयकार हो जर तुमचो हेतू आसत जाल्यार आमी गोंयकार, आमकांय तितलोच गोंया विशीं मोग आसा. आमी सांगिल्लें की आमकां 80% गोंयकारांक जॉब मेळपाक जाय. Why this bill was not run over by through our MLAs to seek support, to seek our advice? सी कशें आसता, कांय गोष्टी हाडप आनी मागीर ब्लेम करप असेंब्ली की असेंब्लीन रिजेक्ट केले. हे हांवें 3 म्हयन्या पयलीं सांगिल्लें की इफ यू आर ओनली ट्रायंग टू शो that you are trying to bring the law to appease the people whom you made a false promise to, then you will bring it and you will get it rejected on the floor of the assembly and say it is rejected by the assembly. आम्ही आमचे काम केले पण असेंब्लीन रिजेक्ट केले. पण कायद्याचो जो विषय आसा, to stand the validity of the constitutional validity of that bill, did you abide by it? Mr. Carlos, who is the lawyer, who is a Congress party MLA, has come clear on that also because he is advising them. He says these were not shared with me. I do not know what was discussed among them. But one thing is very clear. You have to be very clear. तुझे जे विषय आसा, विचार आसा, constitutional test जो आसा, तो तुवें स्टँड करपाक जाय. तो बिल वाचत जाल्यार दिसना it can stand constitutional validity. Besides that, आमी विरोधक न्ही तुमचे. आमी गोंयकार, आमकांय गोंयकारांचे तितलेच पडला जितले तुमकां पडला. पूण फटींगपणाचें आश्वासन दिवन जर ते फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार यू आर बाउंड टू फेल. We are ready to support Pogo bill if it is properly drafted or if it was drafted in different manner or bring in another bill which will be in the interest of Goans. We will all do it together. I as a party president, as advocate Amit Palekar and as a representative of these two proud MLAs that I am, we are ready to support. Let's go together on this. आम्ही बरोबर एक प्रॉपर बिल ड्राफ्ट करूया गोंयकारा खातीर आनी प्रोड्यूस करूया. इट इज नॉट अबाउट टेकिंग क्रेडिट फॉर अ पार्टी. गोंयकार, गोंयकारपण आनी गोंयकारांचे जे विशय आसा ताय फुडें व्हरप आमची जबाबदारी आसा.